आयची सुवार्ता वाचताना जेजून दुबळ्यांक आल्तारीर चडयलें आनी ग्रेस्तांक सकला घालें म्हूण बगचें सहज. मातेवाचे सुवार्तेंत दोंगरा वयलो प्रसंग बसून जेजून दिल्लो. आतां जेजू लुकाचे सुवार्तेंत मैदानार उबो रावन प्रसंग दिता. ह्या दोन्ही प्रसंगांची उतरां मात्र सोडून एक सारकी. पूण मातेवाच्या 8 भागी बदलाक लुकान 4 भागी दिल्यात आनी लुकान ताका 4 निर्भागी मेळयल्यात. देखूनच तुमी दुर्बळी कितली भागी म्हणलो जेजू हाय तुमकां ग्रेस्तांक म्हूण निर्भागी उसारता. जेजूचो मैदानार शर्माव ग्रेस्तांचो गुन्यांव कितें जावयेत म्हणून चिंतूंक करता. अशें म्हणटाना ग्रेस्तांनी कांय जेजूची गाय चोरल्या देखून ताका ग्रेस्तांचेर राग आयला अशें म्हूण चिंतचें नाका. जेजून दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणून आपयलेलें कोणाक म्हणून आमी समजूची गरज. चडीत विवरणाक वचनासतना सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार देवाचे सक्तीचेर पातयेवचो, देवाचेर बरवसून जियोवचो, आपल्या सर्व देण्यां दिरव्यां बरेपणांतय देवाचो हात देखचो आनी हें सगळें देवान दिल्लें म्हूण लेखचो आनी देवाक वणकोण रावचो मनीसच सुवार्तेंतलो भागी दुबळो. आपलेच सक्तीचेर पातयेवचो, आपल्याच अधिकारा धन देणे दिरव्याचेर आदारून रावून तांकांच लब्धून दुबळ्यांक शिरापलेली म्हूण लेखचो सुवार्तेंतलो निर्भागी ग्रेस्त. हेर उतरांनी सांगचें तर देवाचेर बावार्थ दवरपी मनीस सुवार्तेंतलो दुबळो आनी देवाचेर बावार्थ दवरिनासलो तो सुवार्तेचो ग्रेस्त. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक आयिल्लो जेजू ताचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचें राज कितलें लागीं आसा म्हणलें स्पश्ट करता. देवाच्या पुता जेजूचेर विश्वास दवरचेंच सर्गार आसचें म्हूण समजूंची ती आत्मीक ग्रेस्त काय जोडची आनी हे दिशेन सुवार्तेचें सुचन स्विकार करची आमी भावार्थी निजाकी बागी.